आयज महाशिवरात्र देशभरान महाशिवरात्र ही मोठ्या दबाज्यान मनयली वयता। त्याचबरोबर आयज महाकुंभाचो सुद्दां निमणो दीस आसा। 144 वर्सां उपरांत येवपी हो महाकुंभ, ह्या महाकुंभाक देशभरांतल्या जायत्या भाविकांनी हाजेरी लायली। गोंय सरकारान सुद्दां गोंयसून महाकुंभाक वयपी भाविकां खातीर 3 ट्रेनी ज्यो आसा त्यो 3 ट्रेनी सोडलेल्यो। हो खर्च जो आसा हो 3,58,00,000 रुपया इतलो खर्च जो आसा हो 3 ट्रेनी सोडपाक जालो। ह्या 3 ट्रेनींसून गेल्ले भावीक जे आसा ते पयल्या ट्रेनीसून वयपी भाविकांची संख्या जी आसली ती 1,191 भावीक जे आसा ते पयल्या ट्रेनीसून गेल्ले आनी दुसऱ्या आनी तिसऱ्या ट्रेनीसून जवळपास 1,638 भावीक हे महाकुंभाक वचयले। म्हणजे जवळपास 4 ते 5 हजार भाविकांनी जी उपस्थिती आसा आपली ती महाकुंभाक लायली। हेतून नोंद करपाची अशी गजाल की दुसऱ्या ट्रेनीसून जेन्ना भावीक वयताले तेन्ना अशें कळोन येलें की 17 पॅसेंजर्स हे नोंदणी करिनासतना, म्हणजे ज्यांनी नोंदणी करूंक नासली अशे 17 पॅसेंजर्स आसले दुसऱ्या भाविकांक, तांकां फुडें वचोन रेल्वे स्टेशनाचेर देंवयले गेले। तिसऱ्या ट्रेनीसून सुद्दां 4 भावीक आसले ज्यांनी नोंदणी करूंक ना, तांकां सुद्दां फुडल्या स्टेशनाचेर वचोन देंवयले गेले। सांगपाची गजाल ही, म्हत्वाची गजाल हितून ही की ह्या देवदर्शनाची जी वयोमर्यादा जी आसली ती 18 ते 60 वर्सां इतकी वयोमर्यादा आसली। आनी हे देवदर्शन कोणाक आसले तर हे देवदर्शन तांकां आसले ज्यांची फायनान्शियल कंडिशन जी आसा ती वीक आसा। ह्या खातीरूच ही गोंय सरकारान योजना केल्ली की जे भावीक आसा ज्यांची फायनान्शियल कंडिशन कमी आसा तांकां देवदर्शन घेवपाक मेळचें आनी महाकुंभान वचोन स्नान करपाक मेळचें, त्या खातीरूच ही स्कीम आसली। पूण अशी म्हायती मेळटा आमकां की कांय लोक जे आसले ते ह्या महाकुंभाच्या निमतान महाकुंभान गेले, महाकुंभान स्नान केलें आनी फुडें वचोन वाराणसी, अयोध्या हांगासर देवदर्शन करून विमानांनी परत येले। तर अशे जे कांय थोडे भावीक गेल्लेले तेंच्या खातीर जे खरे भावीक जेंकां वयपाची गरज आसली महाकुंभान, जे फायनान्शियली वीक आसले तांकां मात वचपाक मेळोंक ना। तेन्ना ही स्कीम कितें आसा किंवा ह्यो ट्रेनी कोणा खातीर आसल्यो ह्यो जाणून घेवपूय म्हत्वाचें आसा। ही अपडेट आसली महाकुंभाक गेल्ल्या ट्रेनींची। अशाच अपडेटी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।